पैशाची घेऊन सगळं महाग पावला तरी बॉस उलयता विकास कावडेकरांनी कमी तेजेले स्ट्रेट उलोवचें पडटलें उलयता तुका टायमूय दिता एका दंपाचे बी सॉल्व करुया बेश्टे आमी स्ट्रायक बी करूं नाका तांबडो बावटो नाका सॉल्व करुया ताका कितें 2 मिनटां उलोवंक कोणा तुका आपयता सगळें हय हात धर मोल दिल्या तर पण दोन रवींद्र भवन हांगा खास करून पंचायत कामगाराच्या वतीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक ताका मेळपाक आनी ताचें दर्शन घेवपाक आनी त्याच बरोबर ताका आमी एक मेमोरंडम दिला. त्या मेमोरंडमांत आमी फक्त एक मुख्य डिमांड घाला की आमचो 7th पे कमिशनाचो पे स्केल्स आनी दुसरे इतर सवलत्यो पंचायत कामगारांक जे 195 पंचायत आख्ख्या गोंयांत आसात त्या कर्मचाऱ्यांक लगभग 500 कामगार असतात तांकां तो बेनिफीट मेळचो. त्याच बरी आमी स्टाफींग पॅटर्नाची कमिटी स्थापना करची आनी ह्या स्टाफींग पॅटर्नाची कमिटीन बसून स्टाफींग पॅटर्न पंचायतींनी कशें आसचे 5 पंचायत मेंबर 7, 8, 7, 9, 11 ह्या पंचायत मेंबरां जशें जशें पळय काम आसा आनी रिजन आहा लोकसंख्या तशे प्रमाणे ते स्टाफींग दवरचे. कित्याक हे 30 वर्सां फाटीं वेंकटरत्नम कमिटीन हाचेर लक्ष घाल्लें आजुनूय तेजेर कांय आतां बदल जावंक ना. आमी 7वो वेतन दिवचो हे सीएमाक खूब फावटी मेळ्ळ्यात आनी ह्या फावटी सीएमान सांगला बजेट जावच्या पयलें हांव तुमकां मेळटा खास करून मेळटा. पंचायत आनी उरलेल्या दुसऱ्या कामगारांचे सुद्दां प्रश्न आमी उपस्थित केल्यात तेजेर आपूण लक्ष खास करून युनियना बरोबर चर्चा करता आनी कांय तरी डिसिजन कांय तरी न्ही पॉझिटिव्ह आपूण डिसिजन घेता हें आश्वासन दिल्लें आसा. अशा वेळार आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी हेंय सांगूंक सोदता की कामगार सगळे रावल्यात सारके रावल्यात ह्यो 7वो वेतन तांकां लागू जावचो. कित्याक चडांत चड लायबिलिटी 5 करोडा वयर जायना एका वर्साक. हे दर्याम एक खसखस म्हणपा जाता गव्हर्मेंटाक. जेन्ना गव्हर्मेंट इतले पयशे यूज करता वापरता सगळे कितें उदरगत आनी दुसरे प्रोग्राम करपाक मोर दॅन 500 वर्कर्स आहात. कित्याक ह्या 500 कामगारां मध्ये सुमार 300 कामगार जांकां खरो पळयल्यार गव्हर्मेंटाची सबसिडी लागता. उरलेले जे कामगार आहात ते गिरेस्त पंचायतींनी आहा थंय तुका गव्हर्मेंटाक एक पयसो घालपाची गरज ना. चडशे पंचायत लगभग 50% पंचायत गिरेस्त पंचायत आहा थंय कामगारांक सवलतीन easily they can be given the benefits of 7th pay without dema and only the government has to declare let the 7th pay be given. हांव सगळे अधिकारी आहा गव्हर्मेंटान जे फिनान्स डिपार्टमेंट आनी इतर चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांक हांव मागता besides the honorable chief minister including the honorable chief minister and the panchayat minister Mr. Marvin Goodino to immediately intervene and resolve the problem before the assembly. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.